नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। म्हजे घर येवजणी आड काशीनाथ शेटयेन घाल्ली याचिका विचारात घेवन उच्च न्यायालयान सरकाराक काढली नोटीस। 3 फेब्रुवारीक जातली फुडली सुनावणी। गोंयांतले रस्त्यांचे दुरुस्तीचे काम सुरू। फुडल्या 10-15 दिसां भितर रस्ते जातले सुळसुळीत। भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीची माहिती। पर्रा जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातांत भाव भयण जखमी। वेगान येवपी रेंटकारीन स्कूटरीक धपको दिवन काडल्यो फुज्यो। अपघाताचो फुडलो तपास सुरू। दर वर्सा वास्को जुव्यार जाता अनोखी परंपरा। एके वटेन हिंदू भाव करतात तुळशीचे लग्न जाल्यार दुसरे वटेन क्रिस्तांव करतात लादीन। हिंदू आणि क्रिस्तावांचे एकचाराचे प्रतीक। हैदराबादातल्या प्रवाशांक मक्कातल्यान मदिनाक घेवन वचपी बशीक सौदी अरेबियांत अपघात। डिझेल टँकराक धपको दिल्या उपरांत बस पेटली। अपघातात 45 जाणांक आयले मरण। आणि बांगलादेशाची आदली प्रधानमंत्री शेख हसीना हांका फाशीची ख्यास्त। ढाकाच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणान थारायले दोशी। हत्याकांडा खातीर सूत्रधार म्हणून केले घोषीत। आता खबरो विस्तारान। म्हजे घर येवजणी आड काशीनाथ शेटयेन घाल्ली याचिका विचारात घेवन उच्च न्यायालयान सरकाराक आपले म्हणणे मांडचे म्हणून नोटीस काढले। या प्रकरणाचेर फुडली सुनावणी 3 फेब्रुवारीक जातली। म्हजे घर येवजणे खाला सरकारी आणि कोमुनिदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करपाचो निर्णय सरकारान घेतला। या निर्णयाक काशीनाथान कोर्टात आव्हान दिला। म्हजे घर येवजण आणि बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर केल्ली कायदो दुरुस्ती घटनेक धरून ना। कायद्याक पाळो दिवपी लोकांक ती अन्यायकारक थारता असो दावो काशीनाथ शेटये हाणें आपल्या याचिकेत केलो। घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकाराचें धोरण योग्य नासून ताची अंमलबजावणी थांबोवची म्हणून ताणें याचिकेंतल्यान विनंती केल्या। I filed a PIL in 2016 of regularization of unauthorized construction, which is admitted, and there is a ad entry. And then 2022, I had challenged the EHN number, that is also admitted, and it is expedited hearing in that matter. Today, connected matters were there of amendment for the unauthorized construction and Comunidad Land Revenue Act and Majegar. I challenged all notices were waived by the government AG, and matter is kept on 3rd February for their reply. One preliminary objection is raised by the EAG regarding your locus standi or being a government servant you are filing PIL. That already I have answered in that yes, I am a government servant, and I have filed it in a personal capacity. I have kept it, I have written it. As a citizen, if I vote for BJP or Congress, I don't work for them or not. And all those rights, citizen comes first, then government. There are so many n numbers of government judgment, which I have already answered in 2012 in Supreme Court. They should go and see that Supreme Court affidavit of mine. And Supreme Court dismissed the allegations of the MLA that time. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। सध्या गोंयांत रस्ते दुरुस्तीचे काम नेटान सुरू आसा। आपूण स्वता रस्ते दुरुस्तीच्या कामाच्या सुवातींनी भेट दिता। फुडल्या 10 ते 15 दिसांत हे रस्ते दुरुस्तीचे काम पुराय जातले म्हणून भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन आश्वासन दिला। त्याची काम कशी चाललं आता ऑलमोस्ट तर किती आता केन्ना हाऊ लॉंग इट विल टेक टू कंप्लीट पर्रा जाल्ले हिट अँड रन अपघातात रेवड्याची निकिता आणि नरेंद्र ही भाव भयणां गंभीर जखमी जाली। वेगान येवपी थारकारीन स्कूटरीक धपको दिवन नेट्टान घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो। या हिट अँड रन अपघातात दोगूय भाव भयण जखमी जाली। दोगांकूय पयलीं उपचारा खातीर म्हापशेच्या उपजिल्हा हॉस्पिटलांत भरती केल्ली। ताचे उपरांत तांकां फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केली। या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा।
वास्कोच्या एका जुंव्यार एके वटेन तुळशीचे लग्न जाता जाल्यार दुसरे वटेन क्रिस्तांव भावांचे लादीन. सगळ्या समाजाचे लोक एकठांय येवन दर वर्सा एका दिसा आपापले धार्मीक विधी करतात. हे हिंदू आणि क्रिस्तांव भावांच्या एकचाराचे एक वेगळे उदाहरण जावन आसा. पळयात. वास्को शारांतल्या एका जुंव्यार अनोखी परंपरा आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या जुंव्यार तुळस आनी एक खुरीस आसा. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन हिंदू भाव तुळशीचे लग्न लायतात जाल्यार दुसरे वटेन क्रिस्तांव भावांचे लादीन जाता. सद्याक हें बेट नौदळाच्या ताब्यांत आशिल्ल्यान थंय वचपाक बंदी आसा. मात वर्सांतल्यान एक दीस जिल्लोधिकारी आनी नौदळाची परवानगी घेवन लोक ह्या जुंव्यार येवन ही वर्साची परंपरा पार पाडटात. आयलंडाची विशेषताय म्हणजे हांगा हिंदू आणि कॅथलिकांच्या एकचाराचे एक दुर्मिळ उदाहरण आसा. पयलीं हे बेट सगळ्या लोकां खातीर ओपन आसलें, पूण आतां हाचो ताबो नेवीच्या कडेन गेल्लो आसा आनी गोंयकार लोकांक सगळ्यांक एक दिसा खातीर मुभा दिल्ली आसता हांगा येवन तांचे धार्मीक सण साजरे करपाची. सो त्या दिसा कॅथलीक लोकय येतात आनी हिंदू लोकय येतात. कॅथलीक लोकां खातीर तांणी हांगा प्रेयराची वेवस्था करतात. ते एक क्रॉस आसा ताच्या कडेन लिटनी करतात. आमी हांगा तुळस बांदलेली आसा आनी आमी हिंदू सगळे जाण एक कडेन येवन तुळशी विवाह करतात. अशा तरेन दोगूय पक्ष हांगा येवन मोठ्या सलोख्यान आनंदान जेवण बिवण करून दीसभर हांगा घालून एक एकचार दाखयतात, एकोपा दाखयतात आनी गोंयची ही सांस्कृतीक पद्धत तो सगळ्या जगा मुखार मांडटात. आनी अशेंच चालू उरचें आनी सरकारान हांगा थोडीशी बेटाचेर भोंवपा खातीर मोकळीक जायत अशें कितें तरी वेवस्था करची अशें हांव मागणें मागता. वास्कोच्या जेटी वयल्यान ह्या जुंव्यार वचपाक सादारण 1 वर लागता. कार्यावळीक लागपी सामान हेर गरजेच्यो वस्तू बोटींतल्यान लोक घेवन येतात. जुंव्या कुशीक आशिल्ल्या दर्यांत खारवी लोक नुस्तें मारताले. तांचो धंदो बरे भशेन चलचो तशेंच नुस्तेमारी करतना जुंव्यार आशिल्ल्या खुर्सांत तांकां राखल्यात. देखून खुर्साक दिनवास दिवपा खातीर हे क्रिस्ती भाव जुंव्यार येवन लादीन करतात अशें फादर डॉमिनिकान सांगलें. आमी दर वर्साक ह्या आयलंडाचेर येतात, सान जॉर्ज आयलंड, आनी ह्या दर वर्साक आमचे सगळे खारवी भाव वास्को सावन ह्या बोटींनी येतात. दर वर्साक हे देवस्थान खुर्साक सवे करूंक हांगा तुलसी आसा. आमचे दोनूय हिंदू भाव आनी आमी क्रिस्तांव भाव हांगा येतात. वर्साक फकत एकूच पावटी आमी येतात. एका 200-300 लोक सुमार हांगा येता एक आपलें देवस्थान वाडोवंक आनी ह्या खुर्सा सवे आनी तुळशी सवे आपले बरेपण दाखोवंक. जे बरेपण तांकां मेळ्ळां सगळ्यांक आमच्या हिंदू भावांक क्रिस्ती भावांक मेळ्ळां. आनी हारवी भाव ह्या दर्यांत आपलो वावर करतना आपली राखण मातना हे खुर्सान आनी सदांच तांकां राखल्याक आनी सांबाळल्या देखून तांकां दिनवासूक ते येतात. दर वर्साक एक पावटी परमिशन घेवन वास्को सावन कलेक्टराचे ते दर वर्साक हांगा येतात आनी आपली मीस जावं आपली लादीन हे सगळे देवस्थान करतात. ह्या राखण केल्ल्या खुर्सावदेशी आपली दिनवासनी आनी आर्गां ताका दितात आनी एकवट कसो आमच्या धर्मासवी दाखोवन बराबर ती येतात आनी आपली दिनवासनी आनी मागणी घालून परतून सांजेच्या वेळार एक सारकें जेवण एकवटाचें करतात, एका बरोबर येतात, एकवट कसो धर्मासवी आनी समाजान दाखोवन हे देवस्थान ह्या आयलंडाचेर दाखयतात. वास्कोच्या ह्या बेटार एका सायडीक तुळशीचें लग्न जाता, एक सायडीचेर हांगासर क्रिस्तांव भावाचें लादीन. शेकड्यांनी लोक हिंदू भाव, कॅथलीक भाव, मुस्लीम भाव आनी खारवी चडांत चड खारवी समाज जो समाज फिशरमॅन करता, जो समाज हांगासरल्या दर्याचेर आसता, तो समाज मोठ्या प्रमाणान आयच्या दिसाक हे आख्खें बेट तशें नेवी कडेन आसा, पूण आयच्या दिसाक स्पेशल परमिशन घेवन ते ह्या कडेन येता आनी एक बरें दिसता पळोवपाक की एका जाग्यार तुळशीचें लग्न जाता. एक सायडीक तुळशीच्या हातून भट मंत्र म्हणून तुळशीन लग्न करता, जाल्यार दुसरे सायडीक क्रिस्तांव भाव लादीन करता. एकचाराचें हे एकनिश्ठेचें आनी राष्ट्रीय एकात्मतेचें हें प्रतीक आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरो कुमारवान. हैदराबादातल्या प्रवाशांक मक्कांतल्यान मदिनाक घेवन वचपी बशीक सोमारा सौदी अरेबियांत अपघात जालो. हातूंत 45 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. मरण पाविल्ल्या मदीं 20 बायलां आनी 11 भुरग्यांचो आस्पाव आसा.
हैदराबादातल्या प्रवाशांक मक्कातल्यान मदिनाक घेवन वचपी बसीक सोमारा सौदी अरेबियांत अपघात जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बसीन एका डिझेल टँकराक धपको दिलो. टँकराक धपको दिले उपरांत बस पेटली. ह्या अपघातात मरण पाविल्ले सगळे भारतीय आशिल्ल्याचे कळटा. चडशे प्रवासी हैदराबादाचे आशिल्ले. मदिनाच्यान सुमार 160 किलोमीटर अंतराचेर भारतीय वेळेप्रमाण मध्यान राती 1:30 सुमार हो अपघात जालो. अपघाता वेळार सगळे प्रवासी झेमेन आशिल्ल्याचे कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बांगलादेशाचे आदली प्रधानमंत्री शेख हसीना हांकां फाशीची ख्यास्त सुनायल्या. हत्येक प्रवृत्त करा म्हण हत्येचे आदेश दिवपा खातीर ढाकाच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्यांव न्यायाधिकरणान तांकां दोशी थारायले. पळयात पुराय बातमी. बांगलादेशाची आदली प्रधानमंत्री शेख हसीना हांकां बांगलादेशाच्या इंटरनॅशनल क्रायम ट्रिब्युनलात व्हडलो धक्को दीत फाशीची ख्यास्त सुनायल्या. जुलय 2024च्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शना वेळार जाल्ल्या हत्याकांडा खातीर शेख हसीना हांकां दोशी थारायल्या. तशेंच आदले गृहमंत्री असदुज्जमान खान हांकां 12 जाणांच्या हत्ये खातीर दोशी थारायत तांकां फाशीची ख्यास्त सुनायल्या. जाल्यार तिसरो आरोपी आदलो IGP अब्दुल्ला अल मामून हांकां 5 वर्सांच्या बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. मानून सद्याक बंदखणीत आसून ताणें साक्ष दिल्या. न्यायालयान हसीना आनी असदुज्जमान हांच्या मालमत्ताय जप्त करपाचे आदेश दिल्यात. 5 ऑगस्ट 2024 ह्या वर्सा देशात आंदोलन जावन सत्तांतर जाल्या उपरांत शेख हसीना आनी असदुज्जमान हांणी बांगलादेश सोडिलो. फाटल्या 15 म्हयन्यां सावन ही दोगांय भारतांत आसात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काळ बदलत वता तश्यो कांय परंपरा फाटी पडपाक लागल्यात. तातूंतली एक म्हळ्यार मातयेचे दिवस. फाटल्या कांय वर्सांच्यान मातयेच्या दिवसांक वायट दीस येतात. पितळ या मेटला पासून तयार केल्ले दिवसांक बरे दीस येवपाक लागले. पळयात. दिवचल तालुक्यातल्या गावागावांनी दर वर्सा दिवजा मनयतात. गावागावांनी सवाशीण बायलो दिवजा पेटयतात. साधारण 25 वर्सां पयलीं एक तेंप असो आशिल्लो दिवजा उत्सवा वेळार दर एक सवाशीण बायल मातयेचे दिवस पेटयताली. मात आतां हें चित्र पळोवपाक मेळना. आता तर चडशीं जाणां पितळ ह्या मेटला पासून तयार केल्ली दिवजा वापरतात. नवीन व्हंकलो तर पितळच्या दिवजांक पसंती दितात. जायत चल्ला म्हणजे मुख्य म्हणजे जे कुंभार आहा पळय आदले तितून चडशे जाणटे ना आतां. आनी भुरग्यांक कितें दिसता आमी शिकले म्हणटकूच आमी व्हडले कोंटरे आसा त्यामुळे माती घातला तांकां लज दिसता. मुख्य सांगपाचें म्हणजे लजता लोक भुरगे. बिझनसाच्या दृश्टीकोनातून कोण पळयना. आता मातयेची दिवजा कमी जाली. त्याचे मातयेची दिवजा कमी जाली पळय. एक तो बिझनस म्हणून तेजेर सोडलो आनी दुसरे आतां मेळटा गोंयांत दिवजा मेळटा ते मागीर आयज ऑर्डर दिवची पडटा. आयज जे कुंभार आसता पळय ते करतात आनी हाडून जाय ते दिता आनी ती मागीर कोणाक जाय पळय ते दिसता. पूण सद्या मार्केटींग दिवजांचे कमी जालें दिसता म्हाका. कारण लोक सगळे मेटलचे घेवंक लागले. हें म्हाकाय खबर आसा. मेटलच्या दिवजान हानिकारक कित्याक जर ती गरम जाता जेन्ना पेटयता पळय तेन्ना. आनी ती हानिकारक गरम जाल्या नंतर मागीर हातीन घेतलेली कशी बायलां मागीर लीज घालचें पडटा आनी कितें करचें किंवा आनी दुसरें ताट घेवचें पडटा. ताट हे दिवजान नासता. आता स्टायलूय एक जाल्या न्हू ती. स्टायल ही मुर्खपणाची स्टायल ही. वास्तवीक लोक आदलें जें कितें आसा तें सोदिना. आतां यज्ञ कितें करूंक जाय. यज्ञ हो आतांचो न्हू आदलो. तो आतां पत्र घालून आनी कितें घालून अशें तशें आसाना खरो यज्ञ. फाटल्या कांय वर्सांच्यान पितळ ह्या मेटला पासून तयार केल्ल्या दिवजांक बाजारात मागणी वाडल्या अशें वेवसायीक देविदास कारेकारान सांगलें. पयलींच्या तेंपार मातयेची दिवजां चड वापरताले लोक. कारण धातूची दिवजां तयार जानासली आनी कालांतरान तेजी पॅटर्न जाली. धातूच्या हितून पितळेची दिवजां तयार जाली आनी मातयेची बेगीन फुट्टा कारणान पितळेची लोक वापरूंक लागले आनी ते नवीन नवीन प्रकार नवीन नवीन डिझायन अशा पद्दतीन तरेतरेची दिवजां मेळूंक लागली. त्यामुळे लोकांक ती पसंती केली आनी आतां ते दिवजां सर्रास म्हणजे पितळेचे वापरतात चडशे. एक म्हणजे टिकाऊ, दुसरे म्हणजे साफ केल्या नंतर परत चकचकीत जातात. सोने कशें दिसता पळोवपाक. आनी
पयलींचो जो मॉडेल आसलेलो पितळेच्या दिवजांचो त्यो वाती भायर आसलेल्यो, त्यो दुसऱ्याच्या कपड्यांक लागूंक शकतात. आता नवीन पद्दतीन अशा पद्दतीन मदले वातीचे तयार केल्यात आणि ताका डिझायन दिला आणि मस्तपैकी हलकें, पयलीं जड येताली, आता हलकें जाय ते फेरे मारूंक मेळटा, मस्तपैकी सगळें काम जाता, सगळ्यांचे हँडी कशें दिवाच. त्यामुळे हे आता त्याचा खप वाढला. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दवर्ले अंजुमन स्कुलाच्या आदल्या समितीन फटवणूक केल्याचा आरोप नव्या समितीन केला. आदल्या समितीन बनावट कागदपत्र वापरून समितीच्या वांगड्यांची सोय केल्यात असो दावो नव्या समितीन केला. या प्रकरणात औपचारिक कागाळ दाखल केल्या. आता पुलीस योग्य ती कारवाय करतले अशें नव्या समितीच्या वांगड्यांनी सांगले. आमी बोंडबाग वचपाच्या वाटेर आसा जे रस्त्यार सगळी सायडीच्यान दोन्ही सायडीच्यान मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयता. हांगा पळयता हांगा फोंडा म्युन्सिपालिटीचे हांगा कचरो एक कडेन करपाचे आसा पूण भितर कोण दवरिना. दवर्ले दिकलपान वाठारात वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांच्या फाटभुंयेर थळाव्या सरपंचान दक्षिण गोंयच्या पुलीस अधीक्षकाक पत्र बरयला. तरणाटे भुरगे सोरो पिवन धुमशाणां घालतात तशेंच मारामारी झगडी ह्या सारकिल्यो घडणुको घडटात. देखून ह्या वाठारांत घडपी घडणुकांचेर आळाबंदी हाडपा खातीर रातच्या वेळार तरी पुलीस तैनात करचे अशी मागणी थळावो सरपंच मिनिनो कुलासो हांणी पुलिसां कडेन केल्या. एक फावट जालो ताका लोक म्हाका येवन मेळपाक लागले आनी हांवें ताका पयशे कितें जालें प्रॉब्लेम जाय म्हणपाक लागली. मला भंय अशी दिसता की जायती प्लेसी रातची जी प्लेसी आमी हायलायट केल्ली आसा जावं हांगा नयामाटी सरी कडेन जे आमचे हिंदू भाव गणेश हेचे स्वाय करता आनी तशेंच पंचायती कडेन तो एक आसा झरीवाडो चर्ची सायडीन आनी डिकारबिली ग्रावंडा लागीं इवन झरीवाडो कॉम्प्लेक्स ग्रावंडा लागीं बसून थंयसर रातचे लोक थंयसर कोणाला नाटक बसता आनी म्हाका दिसता कसले तरी एक्टिविटी चलता. बऱ्यो वायट्यो आमकां कांय खबर ना पूण अजून आमकां फायंड आउट करूंक मेळना. त्या खातीर कितें केलां की PI लेटर केला. सो त्या अरुण देसाय आमचे उलयला आनी तें सांगलां आपूण जाता तितले बेगीन पेट्रोलिंगा धाडटलो आनी जितले ते पोस्ट कितें सुटावे करतलो म्हणून. आनी तशेंच आमी आमदाराकूय रिक्वेस्ट केला कित्या खातीर आमदार आमकां हेल्पफूल आहा. आमदारान खातीर आपूण तांकांय पेट्रोलिंगा धाडपाक प्रयत्न करतलो. कित्याक लोकांमध्ये एक भंय कशी जाता कित्याक आतां जायते डिफरंट जाता काल्स कळटा तशे डिफरंट इश्यू जाता. सो त्या खातीर म्हाका दिसतालें कितें तरी आमी बरें लोकां खातीर करचें अशें. दुर्गाबाट बोंडबाग रस्त्या कुशीक कोयऱ्याच्यो राशी वाडत आसा. ह्या कोयऱ्याक लागून पुराय वाठारांत दुर्गंधी पसरल्या. तशेंच येवच करप्यांक घाणयाऱ्या वासाक लागून त्रास सोंसचो पडटा. देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन बेगोबेग कोयराचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमी बोंडबाग वचपाच्या वाटेर आसा जे रस्त्यार सगळी सायडीच्यान दोन्ही सायडीच्यान मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयता. हांगा पळयता हांगा फोंडा म्युन्सिपालिटीचे हांगा कचरो एक कडेन करपाचे आसा पूण भितर कोण दवरिना आसतना हांगा सगळे रस्त्यार उडयता. दाखल जाल्ले जे भाजी बिजी कितें पोटली बांदून बांदून हाडून रस्त्यार उडयता. हांगा दुर्गाबाटाच्यान बोंडबाग रस्त्यान जे वयता थंय पर्यंत सगळे रस्त्यांनी कचरो आसा आनी वास येता आनी लोकांक खूब त्रास जाता अशें तेणी सांगलेलें. तुमी आतां जो कचरो पळयता की हांगा गोरवांय खाता प्लास्टीक खाता सगळे खाता जी नाका जाल्ली वस्तू हांगा हाडून उडयता. तेन्ना संबंदीत जे अधिकारी आसा तेणी हेची दखल घेवची आनी जो कचरो रस्त्या कुशीन जो आसा सगळो साफ करून एकूच कडेन खंयच्या तरी हाडून स्टॉक करचो अशी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर बोंडबागच्यान एकनाथ खेडेकर. बेंचमार्क डिसेबिलिटी आशिल्ल्यांक सरकारा कडल्यान आतां व्हड थाकाय मेळटली. अशा मनशां खातीर सरकारान खासा येवजणेंतल्यान आर्थीक मजतीची तरतूद केल्या. ह्या येवजणे अंतर्गत लाभार्थ्यांक 40,000 रुपया मेळटले. खंय ज्या घरांत बेंचमार्क डिसेबिलिटी आशिल्ले लोक आसात ते वजे दिसचे न्ही आनी तांचो आर्थीक भार उणो जावचो ते खातीर सरकारान ही येवजण चालीक लायल्या अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. येवजण सुरू केल्ल्याच दिसाक 3 लाभार्थ्यांक लाव जाल्ल्याचें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. Scheme for person with benchmark disability requiring high support. एक नवी स्कीम आयल्या आनी म्हाका दिसता की ही स्कीम आमी संपूर्ण देशान भितर पयले फावटी खंयचेय राज्य करता जर जाल्यार ते गोंय राज्यान आसा. ह्या स्किमीचें वैशिश्ट्य म्हणजेच की जांकां बेंचमार्क डिसेबिलिटी आसा आनी हाय सपोर्ट नीड आसा जांकां खूब एसिस्टन्स लागता की तांच्या हे करपा खातीर तर तांकां एखादे वेळ एसिस्टिव्ह टेक्नॉलॉजीज आनी एड्स अप्लायन्सीस तांकां जर जाय जाल्यार ते स्वताक घेवपाक शकतात म्हणजे आमचे हे करनासतना. सो ही हॅज हीज फ्रीडम फॉर युजींग दीस 40,000 म्हणजे ताचे पेरंट्स आसात ताचे गार्डियन्स आसतात तांच्यांनी हे करपाक जाता.
आता हे कोणाक मेळपाक शकता जाल्यार जाका ही सर्टिफिकेट मेळटा आनी सर्टिफिकेट कोण दिता तर हाय सपोर्ट नीड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ड्युली कॉन्स्टिट्युटेड मेडिकल बोर्ड एट नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. दोन्ही साउथ आणि नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी एक बोर्ड असता आणि तो सर्टिफाय करता दॅट ही नीड्स हाय सपोर्ट नीड्स जाता. The Goa Medical College also gives this certificate. ह्यो चारही संस्था म्हणजे चारही हॉस्पिटलां तांकां ही सर्टिफिकेट दिवपाक शकता. जर हातून क्वालिफाय कोण जाता तर बॉनाफाईड रेजिडेंट ऑफ गोवा म्हणजे जो आमचो गोंयकार आसा ताका मेळपाक शकता. पॉझेसीस हाय सपोर्ट नीड सर्टिफिकेट टी जाय and belonging to a family with annual income not more than 8 lakhs. 8 लाखाच्या वार्षिक उत्पन्न 8 लाखाच्या वयर ना तांकां ही स्कीम मेळपाक शकता. सो परत एक फावटी गोंय सरकार आयज मुखार वता आणि जितके बेनिफिशरी आसा त्या बेनिफिशरीनी आपल्या डिपार्टमेंटान दिसता जाल्यार ते असेसमेंट करून घेवपाक जाता. नाट्य कलाकार ज्या वेळार जल्माक येता त्या वेळार सोहम या ध्वनी बदला ताका नाटकाची नांदी आयकपाक येता. कलाकाराच्या अभिनयाक ताळयांची दाद मेळप बरें आसता पूण कलाकाराक ती धोक्याची घंटा आसता अशें मत ज्येष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर काशीनाथ खांडेकरांचे वांगडी कलाकार रमेश भिडे हांणी व्यक्त केले. फोमेंतो सभागारान आयोजित कॉफी विथ गोमंतक हे कार्यावळीत ते उलयताले. तुम्हाला खरंच सांगतो, एखादं फुलणारं फुल असतं ना ते झाडावर चांगलं फुलतं, पण तुम्ही खुंटून आणून घरात ठेवलं तर ते नाही नीट पडत. तसं तुम्हाला भरपूर कळत असतं, येत असतं, ज्ञान असतं, समोरची माणसं चुकतात हेही तुम्हाला कळत असतं, पण परिस्थितीत तुम्ही गुलाम झालेत ना की तुम्ही काहीही करू शकत नाही. राष्ट्रपतीचा अवॉर्ड आहे ना त्याच्याही पेक्षा हे मोठं अवॉर्ड आहे माझ्याकडे. असे माझ्या आयुष्यातले 2-3 किस्से आहेत आणि म्हणून मी सांगतो तुमची संपत्ती वगैरे तुमच्याकडे ठेवा, माझं पोट भरतंय, मी उपाशी नाही आहे. डॉक्टर घाणेकर सारख्या माणसानं मला सांगावं माझ्या जागेत तू राहायला आहे बायको मुलांना घेऊन, हे सगळं तुझ्या नावावर करतो, आणि माझ्या बायकोने त्याला छान उत्तर दिलं होतं, तुमचे 2 लेंगे 2 डब्बे पिशवी भरा, आम्ही चाळीत राहतो तिथे राहायला या, आम्ही तुम्हाला रोज बाटली देऊ शकणार नाही पण आठवड्यातून 1 क्वार्टर देऊ. आणि खरंच तर या आयुष्यातल्या ज्या आठवणी आहेत ना या अतिशय महत्वाच्या आहेत. म्हणजे म्हातारपणात आम्ही ह्याच आठवणीवर जगू. आता तरुण आहे ज्या माणसाचं दर्शन सुद्धा घडलं नाही त्याचं नाव ऐकल्यानंतर एवढ्या टाळ्यांचा कडकडाट होतो, मग ती मूर्ती समोर आल्यानंतर लोक काय करत असतील हे डॉक्टर घाणेकर आणि त्या दिवशी खरंच मी त्याच्या प्रेमात एक होतं चित्रज्ञान कोरेटकर प्रभाकर परिषदेचे दुकान सांगतो ते दोघं बरं मारून टाकतील. गुरु आयुष्यात चांगला लागतो कुठल्याही क्षेत्रात बाकी पाहण्याचं असेल तरी गुरु लागतो, गुरु चांगला हवा. काशीनाथचा सुदैवान गुरु लागते पण डॉक्टर हडे तिथे दारू नाही गेली. ठीक आहे तू बेडरूम मध्ये छान भाग नाही एका डब्याला हातात पिशवी जरी त्या सोफ्यावर ठेवली तर दादीवर आवाज झाला खांड मला कळलं येते बाटली. डॉक्टर मी नाही गेलो म्हणे का त्याची बाटली चमत्कार पण असतो माझ्या पुढे रोडू मास्टर गेट आउट यू आर माय ऑर्डिनरी मॅन डोंट कीप मी आउट. चप्पल आला घेतली आणि मागून आवाज आला रमेश प्लीज पालपंडा सांग का म्हणून मला टॉयलेटला जायचं. आपल्या घरात कोणी नसतं तेव्हा तुम्ही टॉयलेटला जात नाही का ते म्हणाले प्लीज म्हणजे का अर्ज तुला कळतो का टॉयलेटला जाऊन आला बाटली करून आणून मला शॉक होता आणि त्या दिवशी मी डॉक्टरला प्रमाण घेतली क्षणम प्रदेशात ठेव आणि थोडं दुसरं काय झालं माहिती का हा धंदा आहे. मी जास्त बोलतो तुम्ही शो आहात तुमच्या कंपनी धंदा करायला माणूस बसतो तर पैसे कमवायला बसतो कुठल्या घोड्यावर करायचे ठरके नसते. डॉक्टर एवढे निर्माते आहे तुमची अशी गाव ते म्हणाले रमेश मला या सगळ्या गोष्टी कळतात, लोक माझ्यासाठी काय करतात हेही कळतं, माझी नाटकं बंद करतात हेही कळतं,
पण माझी मस्ती कोण सांभाळणार? हे लोकांनी मस्ती सांभाळतात सगळी. मी म्हटलं प्रयोग नाही. मडगावात नवीन बाजारात वाढपी अतिक्रमणा आड कांय दीस पयलीं वेपाऱ्यांनी मडगाव नगरपालिकेचे मुख्य अधिकाऱ्याक निवेदन भेटयले. वेपाऱ्यांनी हे निवेदन दिवन एक सप्तक जाले तरी लेगीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी कांयच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या वेपाऱ्यांनी तिडक उक्तायली. हे विशीं संबंधित अधिकाऱ्यांक जाप विचारली तेन्ना आमचे बाजार निरीक्षक नेमान बाजार वाठाराची पळोवणी करतात तशेंच अतिक्रमणां काडून उडयतात अशी माहिती मुखेल अधिकारी मधू नार्वेकर हांणी दिली. हे जाला मरे भुरग्यांचे खेळ जाला. म्युनिसिपालिटी आणि एन्व्हायरमेंट काडटा पळय भुरग्यांचो खेळ जाला. आमी कशे भुरग्यांक सांगता बाबा चॉकलेट हाडटा फाल्यां हाडटा परत हाडटा म्हणून असले खेळ जाला. हे इंट्रस्ट ना म्युनिसिपालिटीक इंट्रस्ट ना काडपाचो एन्क्रोचमेंट काडपाचो म्युनिसिपालिटीक इंट्रस्ट ना. आता ते दीस एक ड्रायव्ह केली तेंच्यांनी न्यू मार्केटांतल्या एसोसिएशनांतल्या सगळ्या लोकांक घेवन तेंच्यांनी काडली. एकदा काडले म्हणून जालें काडपा जाय न्ही. एटलीस्ट म्युनिसिपालिटीकडे आमचे लेबर आहात ते लेबर दवरात. लेबर आसतना बी तुमचो एन्क्रोचमेंट कसो जाता हो मोठो प्रश्न चिन्ह आहा. इतले आसतना सुद्दां कसो जाता एन्क्रोचमेंट म्हणून जावपाक लोकांक कस्टमराक फ्री जावपाक जाय न्ही भोंवपाक फ्री आसपाक जाय न्ही. सगळे समज एन्क्रोचमेंट केल्यार मागीर लोक कसो येतलो आनी कसो वयतलो. हांव तरी सुद्दां अजून बी रिक्वेस्ट करता म्युनिसिपालिटी कडेन तेंच्यांनी लेबर घालपाचें आनी एन्क्रोचमेंट काडपाचो. एन्क्रोचमेंट क्लीन आसपाक जाय. हेजेर मागीर थांब या. तुमगेले कामदार सायकलीचेर बसून आनी खंय खंय भोंवता खंय पर्यंत पावलो तुमगेली? Based on the application, representative submitted my market committee. Market inspector was deputed and clarify all the things. Whatever illegal जे आसा ते डायरेक्शन दिल्ले आसा प्रोसेस चालू आसा आनी रुटीन ते मॉर्निंग इवनिंग एक राउंड मारून येता whatever found. We have seen that just 100 meters from the Margaon municipality there is lot of encroachment. Your market inspector had removed is they have come again on the footpaths. I will depute the market inspector to keep the still vigilant in the site. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर.